मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मिसांव गांवांत एक मूर्तीनांव म्हणलो बरो मनीस एक बावार्थी एक देखी सालीचो न्यायनितीचो मनीस आसलो. ताका दोगां भुरगीं व्हडलो पूत तो बरो शिकलो, बरो शिकोवन डिप्लोमानी करून तो कामाक येचें आनी बरें काम करचें म्हणून ना इल्ले सब्जेक्ट गेल्ले ते परतून बरयतलो बुजोवन भुरगो तो जाल्यार तितलो एक फोकस आसलो. एक गिन्यान मोत दवरून एक जिने शेवट सुफळ करचें म्हणलो आशा आसलो म्हण दिसून येनातलो तो भुरगो. बरो तोय भुरगो इगर्जे कोणें कुमक विसरलें सकाळीं जावं सांजे म्हणसर तांच्या फाटल्यान म्हणून बरें करचो. इगर्जे कितें कुमक करूंक आपयलें दोवण आयलो आनी सगळें काम करून दितालो तो. बुदोवन बरो भुरगो रेतीरेक येचें आनी पुरो. आनी कितें एक आतां जिने शेवट पळोवन आतां पाप्पाचें बिजनस आसा तें हांवें चलयचें म्हणून. बापायक मूर्तीरामाक व्हडलें एक स्पॅर पार्ट्साचें शॉप आसलें, व्हडलें शॉप स्पॅर पार्ट्साचें. कारांचे काय जाय जाल्यार पुरो स्पॅर पार्ट्स, बायकांचे, लॉरयांचे, बसाचे, त्या गांवांत सकयल ताचें एकल्याचेंच तें आंगड ताचें स्पॅर पार्ट्साचें आंगड, व्हडली आंगड दुकान. ह्या दुकान ताणें चलयचें आनी तें चलोवंक तो एकलोच. वो पूत इल्लो शिकोवन म्हणी ताणें म्हणटालो एक ताणें 10 वर्सां बैलेगांव वचून काम करचें म्हणून. उपरांत हें आंगड ताका सोडून दिता ताणें चलयचें म्हणून. नाजाल्यार बापायचे आंगडी येवचें शिकतना एक देवर मारान बसचें कितें शिकचें कांय तकली घालनासलो. ताची तो पुता गेली बूस सांगाची आनी म्हजेलो घेवन थोडे ताळो मात. त्या दाळ हांव व्हड जाल्ली मात्र म्हाका कळनातलें. आनी वो तरणाटो आमी खल इगर्जेन सांगल्यार बरो फुडफुडी घट्ट भुरगो वो तरणाटो. खलें सांगलें काम करचो आनी पुरो. बापाय कुमक ना बापायक दळकन बेजाराय. मूर्तीराम अचानक एक दीस सांजेर घरा आयलो आनी म्हाका खायन थांगकाना म्हणलो आनी जेवलो न्हिदलो. सकाळीं उठलो न्ही इल्लो भायर बसलो, इल्लेशें मागणें केलें आनी परतून थांगकाना म्हणलो इल्लें भितर न्हिदो गेलो. न्हिदो येता म्हाका इल्लें उदक दी म्हणलो तितल्यान तें उदक हाडटना ताणें प्राण केलो. चरख्याक एक शॉक जाल्ल्या बरें जालो. बापायक थंय मौन पावलें म्हणून आस्पद सकट जाल्ल्या तक्षण मौन तिनता वो शीत दोवन आयला. बापले ते पुरो आयले आनी पुरो वो येवन म्हज्या रुमान बसोन अशें रडलें म्हणून पळयल्यार कितलें रडलो तो तरणाटो रडलो. मागीर हांवें कितलें बरें आतां हांवें सांगलें बापायचें मिसांव तुवें मुद्दारसून व्हरचें. बापायचें मिसांव तुका जबाबदारी कोण दिना. बापायन कितें केलां येदोड म्हणसर ताणें काम करून येदोडलें हांगा शॉप शहरान मुख्य एक बिजनस सेंटर म्हूण येता ताचें आसा तें तुवें मुद्दारसून व्हरचें म्हणून ताका समजायलें. लायफ शूड गो ऑन. एक ताका सांगलें खालें म्हळ्यार लायफ शूड गो ऑन. जिवीत मुखार वचाचें, जिणे शेवट मुखार वचाचें. बापायक तुवें दिवचें आतां पाप्पाक तुवें दिवचें व्हडलें दिर्बें जावन आसा, व्हडलें इनाम जावन आसा ताचें काम तुवें मुखार व्हरचें. आनी बापाक सगळ्या लोकांक मोगान आटापून सुदारसून आनी व्हरतलो तशें पाप्पा कितें करतलो म्हणजे दोळ्या मुखार नियाळ म्हूण एक हांव नियाळून सुरू केलें. तिसऱ्या दिसा म्हणसर तें स्पॅर पार्ट्साचें आंगड ना. एक बायक पाड जालें जाल्यार दोन येता लोक आंगड बंद. आमी सांगलें कितले दीस तूं आंगड बंद जाता इतल्या लोकांक जाय पडटा ताणें खंयच्यान तो बिजनस पाड जाता म्हूण. वो नियाळ्ळो बापायचें पुरो मतीन दवरून नियाळ्ळो आनी ताणें बापायक व्हरतो पाठिंबो दिल्या बरी. आतां येदोळ म्हणसर आंगड म्हळ्यार कितें, स्पॅर पार्ट्स म्हळ्यार कितें, वय ह्या दुकानाक पांय दवरनातलो मनीस सडनली आतां दुकानाचेर तुगे बसलो आनी कसो तो शिकलो गे तें बापायचें काम. म्हज्यान एक ल्हानसो स्क्रू जाल्यार तो खंय आसा कशें आसा म्हणून पुरा शिकलो तो एकलो शिकोवन करून हाडलें. थोड्या कडेन सरलें, थोड्यांनी सांगलें त्या कबाटान नियाळ ह्या कबाटान हांगातलो दितलो पप्पा, त्या कबाटान थंय हांव दितलो, ह्या कबाटान दितलो. काराचे पुरे ह्या सायडीन काराचे आयले म्हणटा विचारतलो तो काराचे पुरे एनंत आसात ते स्पार्ट्स हांगात म्हणून सोदून तो दिवन तो म्हणालो 15 दीस जाताना म्हाका अर्दे दुकानांत कितें आसा म्हूण कळ्ळें म्हणालो. आनी एका म्हयन्या भितर सगळें दुकान तो एकलोच तो शिकलो आनी लोकांक खालें जाय तें दिवन आनी पुरो खंयची वस्त खंय आहा म्हूण शिकलो. मागीर आतां गोवंक सुरू जालें हांगा ही वस्त हांगा आसा, ती वस्त थंय आसा, ही वस्त हांगा आसा. ते येदोडल्या दुकान 100 आनी एका तराचे 1000 आनी एका तराचे पार्ट्स आसा पुरो शिकोवन हुशार जालो आनी बापायच्या की वर्तें काम केलें. मागीर 3 वर्सांनी ताणें आनीक दुकान घालें, आनीक दुकान तिशिल्ल्यान दुकान घालें आनी 4-5 जाण कामाच्या हांव दवरून व्हडलो बिजनस केलो. मोगाच्यानो ते दमसो खास आपल्याक ना, उपकारा पडना, बापायचें कितें समजना म्हणलो भुरगो आतां एकच बटीन ताची एक बारीक ताणें ताचें तें बायली बदलावण ताची जिणेंत रुपांतर जाली.
आज आमी आयच्या दिसाचो वांजेल मोगाच्यानो ह्या पुनर्जन्मपणाच्या पास्कांकाळाच्या तिसऱ्या आयतारा वो वांजेल आमी नियाळ्ळें जाल्यार शिसांनी जेजूचें मिसांव कशें अर्थ केलें गे म्हणल्या विशयांत तांणी कळन ताचो जेजूच्या जिणेचो शेवट जेजूच्या मरणापणाचो मिस्तेर ते कशें अर्थ करूंक रावले जेजून तांकां कशें ट्रेनींग केलें कशें अर्थ जावचें केलें तांची काळजां मनां उगडलीं आनी ताचे उपरांत तांणी तो मिस्तेर अर्थ केल्या उपरांत जेजूचें मिसांव संवसाराच्या पंथा पंत तांणी कशी आयलें गे म्हणलें वो आयच्या दिसाचें वांजेल दाखयता आनी देवस्तुती दाखयता मोगाच्यानो जेजू वांजेलां सांगता तांकां शिसां सांगता ह्यो त्यो संगती तुमच्या सांगात आशिल्ल्या वेळार हांवें तुमकां सांगुल्ल्यो त्यो संगती मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रावद्यांच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशयेन कितें बरोवन आसा तें सर्व घडोवन येवंक जाय उपरांत पयस पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो पयस पुस्तक समजोवचो उजवाड तांच्या मतीक ताणें दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोंसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा आनी ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकाच्या बोक्सानेचो संदेश जिणी बदलापाचो आनी पातकाच्या बोक्सानेचो संदेश जेरुसलेमांत सुरू करन सर्व परजांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साक्ष मोगाच्यानो लुकाच्या वांजेलांत हें जेजूचें मिसांव निमाणें दिश्टीक पडलें लुकाच्या वांजेलांत जेजूचें शिसांक निमाणें दिश्टी पडलें हें जेजू निमाणें दिश्टी पडटा लुकाच्या वांजेलांत आयत्या दिसाचो वांजेल निमाणें दिश्टीक पडटा आनी ह्या दिश्टीक पडल्या उपरांत जेजू शिसांक आपले हात ह्या दिश्टीक पडटना जेजू शिसांक आपले हात आपले पांय आपलें खडबड दाखयता आनी आपले कश्ट वळवळे मरण आनी मरणाचो आनी पुनर्जवानपणा जेजून सोंसूंक जाय आशिल्लें असो विवर तो दिता आनी प्रावाद्यांनी सांगल्या बरी जावंक आशिल्लें म्हण जेजू सांगता ताचें कश्ट ताचें वळवळें ताचें मरण कुर्साचें मरण आनी ताचें पुनर्जवानपणू तें प्रावाद्यांनी प्रावाद्यान सांगल्या बरी जावंक आशिल्लें म्हूण तांकां विवर दिता तांकां कुर्साचो गुट कित्याक अर्थ करना कित्याक जेजू कुर्सार वळवलो तांच्या मतींत मेसाय म्हळ्यार दुसरोच आशिल्लो वो मोर्सोनी तो व्हडलो चक्राधिपती व्हडलो बळादीक व्हडलो सेनाधिपती म्हूण तांच्या मतींत आशिल्लें दाविदा रायाच्या व्हरतो म्हूण तांणी मेसाय म्हळ्यार तो म्हणून आतां जेजू कुर्सार मरण पावल्लो तांकां अर्थ करूंक जावना कुर्साचो मिस्तेर तांच्या मतींचें पिक्चर दुसरें आशिल्ल्यांत हें जेजूचें जावचें घडीत ताका अर्थ करूंक जावना देखून प्रावाद्यांनी सांगल्या बरी जावंक आसलें म्हणून जेजूच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो विवार तो शिसांक तो दिता आनी ह्या संगतीचो तांणी साक्षी जायजे ह्या संगतीक तांणी जेजूच्या कश्टा वळवळे मरणाचो संदेशाचे साक्षी तांणी जायचे म्हणून जेजू तांकां सांगता जेजू सांगता तांकां तांचेर पवित्र आत्मो तांचेर येतलो नंतर तो तांच्या सांगाता बेथानियाक चलोवन गेलो आनी थंय थावन जेजू स्वर्गाक सोडलो आनी अशें ह्या निमाण्या उतरांनी आपोस्तलांचें आनी आमचें मिसांव ताणें दिलें ह्या निमाण्या उतरांनी आमी तुमी कितें करीचें गे म्हणून आमचें मिसांव आपोस्तलांचें मिसांव सांगात आमचें मिसांव ताणें आमकां दिलें जेजू सांगता ह्या संगतीचो तुमी साक्षी ह्या संगतींक तुमी साक्षी दितेल्यात कसल्यो संगती ह्यो संगती म्हळ्यार कसल्यो संगती शिसांनी पास्काच्या मिस्तेराचो साक्षी विटनसस ऑफ द पास्कल मिस्ट्री म्हळ्यार पास्कांच्या गुटाचो पास्काच्या मिस्तेराचे शिसांनी साक्षी जावंक आसात शिसांनी साक्षी जायचे म्हणून जेजू तांकां सांगता म्हणजे जेजूच्या कश्टाचो जेजूच्या मरणाचो जेजूच्या पुनर्जवानपणाचे ताच्यो साक्षी तांणी जायचे म्हणून ही सतां तांणी गाजयजे जेजूच्या कश्टा मरणाच्या आनी पुनर्जवानपणाचे सतां तांणी गाजयचे म्हणून देखून ही सतां तांणी गाजयचे शिसांच्या आनी आमच्या ही सतां गाजोवचें हें सतां आमी हेरांक दिवचें शिसांचें आनी आमच्या मिसांवांचें मुख्य मिसांव हें मुख्य मिसांव आमचें मुख्य मिसांव जालें शिसांचें मुख्य मिसांव जालें ही
ही सतां जेजूच्या कश्टां मरणां वळवळ्याचें आनी पुना जल्माचें सतां आमी हेरांक तिळसूंचें, हेरांक कळोवचें. आमी कितले फावटी पास्काच्या मिस्तेरा चिंताव, पास्कांचो मिस्तेर आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कितले फावटी आमी चिंताव. पास्कांच्या मिस्तेर असो आमी साक्षी जाय म्हणून स्वामियान आमकां सांगलां. स्वामियान आमकां सांगलां, दुसऱ्यांक कांय सांगूं ना. स्वामियान आमकां सांगलां पास्काच्या मिस्तेर असो तुमी साक्षी जायचे म्हणून. देखून आमी जेजूचे साक्षी जायचे जाल्यार तसो पास्काचो मिस्तेर आमकां मुख्य, क्रिस्तांवां मुख्य मिस्तेर तुमचो पास्कांचो मिस्तेर. पास्कांचो मिस्तेर, ह्या पास्कांचो मिस्तेर आमी नियाळिना जाल्यार मागीर आमी तेचें मिसांव करचें कशें. देखून ह्या आयतारा मुख्य म्हळ्यार पास्कांच्या मिस्तेर असो, पास्कांच्या मिस्तेर असो नियाळ. जेजू तांकां ताचो सगळो नियाळ तांकां अर्थ करून दिता. देखून वो नियाळ आमच्या जिणेंत आमी घट्ट दणखणेचे वो नियाळ करीचे. तांणी साक्षी जायचे की शिसांनी आनी आमी साक्षी जायचे की जेजू बापा थावन आयिल्लो, आमच्या पातका खातीर तो मेलो आनी पातकाचेर आनी मरणाचेर तो जैतेवन जालो. त्या खातीर तो पुनर्जिवन जालो आनी जेजू सर्गार सोडलो. वो पास्काचो गूट, वो पास्काचो गूट जेजू सर्गार. आनी आमच्या आपोवणें आमकां तो आपोवणें दिता थंय येवंक. तो सर्गार सडला आनी थंय आमी येजे म्हणून शिसांनी आनी आमी ताका फॉलो करचें, ताचो पाटलाव करचें. थंय तो खंय आसा थंय म्हणून हें आपोवणें तो दिता. आनी हें जावन आसा मुख्य संदेश. वो जावन आसा मुख्य संदेश आमच्या बावर्थाचो. आमचो बावर्थाचो संदेश कोलो मुख्य संदेश, मेन थीम वय, मेन पर्पज आमच्या बावर्थाचो मुख्य शेवट जावन आसा वो संदेश जावन आसा. मुखाच्या न्हू आमच्या बाचावेचें सत म्हूण पळोवचें. आमच्या बाचावेचें सत म्हणून पळोवच्या बदलाक थोडे फावटी आमचो बावर्थ आमी पळय थोडे फावटी आमच्या बावर्थाचें आमच्या बाचावेचें सत थोडे फावटी आमचो बावर्थ आमच्या बाचावेचें सत म्हणून पळोवच्या बदलाक डू गूड लेसन म्हळ्यार आमी आमचो बावर्थ म्हळ्यार बरें करचें, तीं कामां हीं कामां बरीं कामां करचें. हें बरें कर म्हणलें एक लिसांव, बरें कर म्हणलें लिसांव बरी पळयता. आमचो बावर्थ आमी बरें कर म्हणलें लिसांव बरी पळयता. बरें करचें एक लिसांव आमचो बावर्थ आमकां बरें करूं शिकयता पळयता. सुवाय आमचो बावर्थ बाचावेचें सत म्हूण पळोवंक आमी थोडे ते पळोवच्या बदलाक आनी तें बरें करचें पळयता. देखून बावर्थाचो मुख्य बावर्थ आमचो बावर्थ कशें म्हूण आमी पळयचें, आमचें बाचावेचें सत म्हणून पळयचें. बावर्थ एक आमचें बाचावेचें सत, तें सत जाणा जायचें आमी. मागीर तें सताचो परिणाम आमी बरीं कामां करचीं. देखून बावर्थ मुख्य तें काम बरें काम आनी कश्टांतल्यांक आनी बुकेल्यांक खावंक दिवचें आनी पिड्यांत असल्यांक वखद दिवचें तें मात्र आमचें काम न्ही. आमचें तो परिणाम आमच्या बावर्थाचो परिणाम. पूण बावर्थ म्हळ्यार बाचावेचें सत. आमचो आत्मा बचाव जावचें मुख्य आमचो बावर्थाचो आमचो आत्मा बचाव जावं, मागीर बरीं कामां करूं. आत्मा बचाव जावच्या वाटेर आमी हेरांक बरें करचें. देखून डू गूड लेसन न्ही, आमचो बावर्थ डू गूड लेसन न्ही. मागीर आमचो बावर्थ जावन आसा, आमचो बावर्थ कितें बाचावेचें सत जाणा जावन तें सत जियोवचें जावन आसा. तो आमचो मुख्य बावर्थ. बरें करचें ताचो परिणाम, तो एक वांटो, बावर्थाचो वांटो. पूण मुख्य वांटो जावन आसा आमच्या बाचावेचें सत, आमच्या सल्वासाचें सत, आमच्या सोडवणेचें सत जाणा जावचें. देखून आमी नैतीक नियमां, मॉरल लॉज आनी मोगाचीं कामां, थोडी चॅरिटेबल वर्क हें गरजेचें जाल्यार वांजेलाचें काळीज, वांजेलाचो केंद्र जावन आसा आमचें सल्वासांव. देखून आमच्या जिणेचें सल्वासांव मुख्य, जिणेचें सल्वासांव पयलें, उपरांत आमी करचें बरीं कामां आनी उपरांत तें जेजून जेजून आमच्या पातकां पासत मरचें. जेजून आमच्या पातका पासून मरचें आनी मरणांत जैतेवन जावचें हें आटापता आमचो बावर्थ. जेजून आमच्या पातका खातीर जीव दिवन आमच्या पातका खातीर मरचें आनी मरणांत ताणें जैतेवन जावचें हें आटापता. आमी सर्गाक वेता, आमी बरीं मनशां देखून न्ही. आमी कोणी सर्गाक आमी बरीं मनशां हांव बरो देखून सर्गा येता न्ही. बागार आमी सर्गाक वेता जेजूच्या पातकाच्या मिस्तेरा लागून. जेजू खुर्सार वळवळून ताच्या रक्तान आमच्या पातकां धुलीन देखून आमी सर्गा येता. जेजूचें पास्कांचो मिस्तेर नासतना आमी इल्लीशीं बरीं कामां करता सर्गा येता म्हळ्यार तें आमचो बावर्थ शिकयना. आमचो बावर्थ शिकयता जेजूच्या पास्काच्या मिस्तेरा द्वारे आमी सर्गाक येता. पास्कांचो मिस्तेर आमकां बरीं कामां करूंक, आमी बरीं कामां करूंक आनी नैतीक जिणी जिवोवंक उलो दिता.
हे जेजूची सल्वासांवाची करणी आमच्या मोगाची कामां आमची मोगाची सेवा करूंक आमकां आपयता शिवाय तो बावडटोसो शेवट न्ही. आतां बावडटोसो मुख्य शेवट आमी बरीं कामां करचीं, ताका कुमो करची, ही सेवा करची, तें करचें न्हय. आमच्या बावडटोसो मुख्य शेवट बावडटोसो मुख्य पर्पज ऑफ आवर फेथ जावन आसा आमची सल्वासांवाची जेजून केली ती वर्ती करणी घडिता पास्कोचो गूट. देखून वांजेल सांगता सोम्यान तांचें गिन्यान मोत उगडली. सोम्यान तांची गिन्यान मोत उगडली. पयस पुस्तक अर्थ करच्या बरी अर्थ जावंक पयस पुस्तक तांणी हर एकल्यानी अर्थ करच्या बरी जेजून तांची गिन्यान मोत तांणी जेजून उगडली. देखून आमी शिसांबरी वांजेल अर्थ करून आमचे मिसांवाचो शेवट जाणा जावचें. आमच्या आमी वांजेलाचो अर्थ आमच्या मिसांवाचो अर्थ आमी करून काणयचे. आमी ताका आमचें मोत आमचें काळीज उगडूंक सोम्याक सोडिचें. हर एक दीस आमी मागयचे सोम्या ये म्हजी मोत उगाड, म्हजें काळीज उगाड म्हणून. आमी थोडीं कंथारां आपुरबायचीं म्हजी मोत उगाड, म्हजें काळीज उगाड म्हणून. हांवें एक कंथार बरयलां प्रेज आनी वर्शिपाक. देव तुजें उतार आमी आयकूंक येता, आमची मोत उगाड, आमचें काळीज उगाड, तुजो पास्कोंचो मिस्तेर अर्थ जावं म्हाका कृपा दी म्हणलें कंथार. आमच्या पास्कांचो मिस्तेर शिकोवंक उगडोवंक सोम्याक सोडी आमची मोत आमकां आमची मोत आमचें काळीज उगडोवंक पास्कांचो मिस्तेर शिकोवंक सोम्या म्हाका शिकय म्हणून सोम्याक आमची मोत आनी काळीज उगडोवंक सोडी जाय. तो आमचे इतल्याक अर्थ करूंक जायना. वांजेल आमचे इतल्याक तो अर्थ करूंक जायना. पास्कोंचो मिस्तेर आमचे इतल्याक अर्थ करूंक जायना. आमकां जायना. देखून सोम्यान आमची मोत आनी काळीज उगडीचें. आनी तेन्ना आमकां पास्कोंचो मिस्तेर अर्थ जाता. वांजेलाचो स्वार्थ अर्थ जाता. आमचें मिसांव आमकां अर्था बरी जाता. क्रिस्तान हें सगळें सोंसी जाय आसलें गी. नंतर ताणें महिमेक वसा जाय म्हणून बरोवन आसलें. हें जेजून हें सगळें क्रिस्तांव सोंसी जायनाका आसलें गी. हें सगळें सोंसी जाय म्हणलो. जेजूचें कश्ट व्हडलें कुर्साचें मरण सगळें ताणें सोंसूंक आसलें म्हणून शिश्यांक तो बरें करून विवार दिता. उंडो मोडटाना तो विवारता. तेन्ना त्या दोगा शिश्यांक अर्थ जाता कश्ट व्हडलें कुर्सा मरणाचो अर्थ तांकां इमावसाच्या वाटेर आसल्या दोगा शिश्यांक बरो अर्थ जाता. ते अर्थ कळनासतना कांगाल जावन गेल्ले. जेजू कित्याक मेलो म्हणून मंक जावन गेली तांची मोत, मंक जावन गेल्ल्यान तांचें काळीज. आतां जेजू तांकां रावून उंडो मोडटाना तांकां वाटेर तो सगळ्या स्वार्थ्याचो विवार तो पयत पुस्तकाचो विवार दिता. आनी आतां प्रत्येक जाण उंडो मोडटाना तांकां विवार दिता. आनी ते विवार उंडो मोडटाना तांकां कळटा. तेन्ना तांकां अर्थ जाता जेजूच्या उंडो मोडटाना तांकां जेजूच्या कश्टां मरणां व्हडल्या कुर्साच्या मरणाचो तांकां अर्थ जाता. तांचे दोळे उगडटाना जेजू थंय थांवन चलता. योकरिस्ट कश्ट व्हडले जेजूचे कश्ट व्हडले आनी कुर्साच्या मरणाचो अर्थ जाता. अर्थ दिता. स्पश्ट अर्थ दिता. योकरिस्ट आटापता जेजूचे. योकरिस्तांत सगळें आटापता जेजूचे कश्ट व्हडले कुर्साचें मरण तें आनी पुना जिवानपण तांचो आटापून आसा. उंडो कुडीक पोशण दिता. जेजू आमच्या आत्म्याक पोशण दिता. कसो एक उंडो आमी खाताना आमच्या कुडीक उंडो जाय गी. कूड वाडोवंक जिवीत उरोवंक उंडो आनी काणकायचे आमी तशें जेजू आमच्या आत्म्याक जीव दिता. येवकरिस्त सांगता जेजू कसो मेलो गी म्हणून. सगळो येवकरिस्ताचो सक्रामेंत मिसाचो बलिदानाचें सॅक्रिफीस आमकां सांगता जेजू कसो मेलो म्हणून. तो दैवीक जीव दिता म्हणून येवकरिस्त आमकां सांगता. येवकरिस्ताचो मुख्य उद्देश जेजू आमकां दैवीक जीव दिता म्हूण सांगता. एम्मावस घडीत शिकयता येवकरिस्त कुर्साचो अर्थ येवकरिस्त कुर्साचो अर्थ आटापता म्हणून जेजू शिकयता. देखून जेजूच्या कश्टां व्हडल्या कुर्सा मरणाचो अर्थ सारक्या रितीन अर्थ करिनातल्यार जेजूच्या कश्टांचो कुर्साच्या मरणाचो अर्थ सारक्या रितीन अर्थ करिनातल्याक जेजू तांकां करेक्ट करता. तांकां ती दिता. कित्याक तुमी अर्थ करनात म्हज्या कुर्सा मरणाचो कश्ट व्हडल्यांचो अर्थ कित्याक सारक्या रितीन तुमी अर्दें करता पूण सारक्या रितीन कित्याक अर्थ करना. देखून जेजू तांकां करेक्ट करता. ती दिता. नंतर जेजू उबो रावता. शांती तुमकां म्हणटा. शांती म्हळ्यार संबंद परत स्थापन करचो.
देखून मनशामध्ये आनी मनशामध्ये आनी देवामध्ये संबंध, मागीर मनशामध्ये आनी मनशामध्ये एकामेकांमध्ये संबंध, मनशा आमच्या आनी देवामध्ये आनी आमच्या एकामेकांमध्ये संबंध तो सरको करचो, परतून स्थापन करचो, मोडुलो संबंध परतून, ताका शांती म्हणचे. जेजून शांती म्हणटाना ताणें तांच्या मदलें संबंध परत स्थापन केलो. जेजू शांती तुमकां म्हणटाना जेजू मध्ये आनी शिसा मध्ये संबंध परतून स्थापन करता, जेजू मध्ये बापा मध्ये संबंध परतून स्थापन करता आनी शिसा मध्ये एकामेकांमध्ये संबंध परतून स्थापन करता. शांती तुमकां म्हणटा. देखून जेजून शांती म्हणटाना ताणें जेजू ताचे मदलो संबंध परत घडचिल्लो. मरणाची अडकळ ताणें काडली. जेजून मरणाची अडकळ काडली. जेजूक आतां मरणाची कसली अडकळ ना. जेजू आनी शीस परतून एक पडले. जेजू मरणान खंयची अडकळ घालूं ना. जेजू मेल्यारय परतून शिसांक आतां एक पडलो. जेजू आनी शीस एक पडले. तो जिवंत आसा आनी तो नीज आजार आसा आमच्या मदें आसा म्हूण जेजू दाखयता. ते ताका पळयतात, ताचे हात पांय ते आपडटात. ते मेल्ले न्ही, जेजू जिवंत आसा म्हणून तांकां कळ्ळें. ताचे हात पांय गय ते पळयतात. ते मोगाचे गुर्तू ताच्या आंगार आशिल्ले मोगाचे 5 गुर्तू आमच्या खातीर आमच्या मोगान बापाचे मोगाचे गुर्तू ते. बाप आमचो कितलो मोग करता म्हूण जेजूचे गाय दाखयतात आनी जेजू आमचो कितलो मोग करता म्हूण जेजूचे 5 गाय दाखयतात. ते गुर्तारें पळयल्या उपरांत जेजू नीज, ते एक मेल्ले न्ही, जेजू नीज म्हूण ते पाती येता. नीज तो म्हूण जिवंत आसा म्हूण तांणी सगळी काणी पळयली आनी ते सगळी काणी तांणी पळयली. सगळें तें समजलें आनी आतां ते काणी ते कितें समजल्ली काणी, जेजूची सगळी काणी, जेजूच्या सगळ्या जिणेची काणी ते समजले आनी ती काणी आतां ते जियेतात, आपल्या जिणेन ती दाखयतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज नियाळी जाय आमी, प्रत्येक जाण आज नियाळी जाय. जेजूच्या जिविताचो शेवट, जेजूच्या जिविताचो उद्देश कितें, शेवट कितें तुका स्पश्ट कळिता गी. जेजूच्या जिविताचो शेवट, ताचो उद्देश, जिणेचो उद्देश तुका स्पश्ट कळिता गी. ताच्या कश्टा मरणा पुनर्जीवनाचो मिस्तेर तुका कळिता गी. ह्या बावडताच्या मिस्तेरांक तुजें जिवीत बदला जाय म्हणलें तें तुका कळीत आसा गी. तशेंच ह्या बावडताच्या मिस्तेरांक तुवें हेरांक साक्षी जाय. ह्या बावडताच्या मिस्तेरांक वो बावडताचो मिस्तेर तुवें जियोवन तो बावडताचो मिस्तेर हेरांक दिवच्याक तुवें साक्षी जायचे. तें तुका अर्थ जाता गी. हीं सवालां नियाळ करया मोगाच्या भाव भयणीनो. तेन्ना तूं आनी हांव आपोस्तलांचें सल्वासांव आनी तांच्या संवसाराक स्वार्थ दिवच्या त्या देण्यांक, सल्वासांवाच्या देण्यांक, संवसाराक स्वार्थ दिवच्या देण्यांक तूं तांच्या सांगाता मेळटाय आनी हांवूय तांच्या सांगाता मेळटां. हें भाग आमकां फावो जावं दी. आमेन.